मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे बरोबर टॅक्सी चालकांची सोमारा बसका जाली। हे बसके वेळार टॅक्सीकारांच्यो 5 मागण्यो मान्य जाल्ल्यो। मात मान्य जाल्ल्यो मागण्यो जो मेरेन लिखीत मेळना तो मेरेन आमचें आंदोलन चालूच उरतलें म्हूण टॅक्सीकार ठाम आसात। आयज तांचो आंदोलनाचो 6वो दीस। कालूय आमचे स्टेटमेंट येयल्लें की आमी फकत एक डॉक्युमेंटा खातीर रावल्या। सो जेणे करून डॉक्युमेंट जर आमकां जाता तितल्या बेगीन मेळटले, कित्याक कोणाकूच हांगासर हें ना की अशी मना पासून इच्छा ना की हांगा रावपाचें। आयज तुमकां खबर आहा आमी 6 दीस जाले हांगासर रावल्या, कोणाकूच नाका। इवन फॅमिली मेंबर्स पासून आमच्या फाटल्यान कितले सफर जाता तें आमकां खबर आहा। आमकां फोनी करीत आसता, एक 15 मिनटान 20 मिनटान आमकां घरा कडल्यान सगळ्यांक प्रत्येकाक फोन येता, बाबा कितें आहा कंडिशन तुमची, कशें आहा। कित्याक जेन्ना व्हडलो पावस लागता पळय आमच्या घरा कडेन तेन्ना तांकां हांगासर आमची काळजी जाता। सगळ्यांक खबर आहा न्हू तें आतां कितें तुमच्या मिडिया तर्फे आमच्या घरांनी सद्या पळोवप चालू आहा आमची कशी कितें कंडिशन आहा ती सगळ्यांकूच काळजी जावन पडलेली आहा। सो हांव मागता आमच्या ऑनरेबल CMा कडेन की हेचेर मातसो लक्ष घालपाचो आनी आमचो जो डॉक्युमेंट जेच्या खातीर आमी रावले अजून मेरेन तो जाता तितल्या बेगीन आमकां मातसो प्रोवायड करून दिवपाचो। जे सत्यमेव जे ते वयर बरयला आनी सकयल खुर्चेर बसून जो उलयता पळय तो सत्यच उलयता, हे आमी सगळे मानूनच चल्लेले आनी ते करूनच दितलो। पण मातशें आमच्या भुरग्यांक आनी इतके तळमळ दवरचे परस हांव म्हणटा कितें आहा तें बेगींतल्या बेगीन जर रिजल्ट दिलेलो आमकां न्हू जाल्यार आमी आमकां एक वाट मेळटली आसली बाबा फुडले विचार करपाक, कशें कितें फुडले प्रोसिजर करपाक। सो मागता हांव CMा कडेन तुजे उतार दिलेले आहा ते हावजान बसून ते बेगींतल्या बेगीन तुजे कोण आतां कोणाक कितें कितें काम दिलें तें आमकां एक्झॅक्ट खबर ना, पण तुजी इन रिटर्न डॉक्युमेंटरी जी आहा आमच्या पर्यंत पावोंक जाय तेची हातूंतल्यान सगळे वाट पळयतात। CMान सांगल्या प्रमाणे ती मातशी बेगींतल्या बेगीन पावोवपाची आमच्या पर्यंत। आनी उरले 6 दिसाचो प्रश्नच ना हांगा। रात दीस म्हटल्यार ते म्हाका दिसता जर ड्युटी टायप घालून गेले 8-8 वरांची गव्हर्मेंट जी ड्युटी करता आमचे पोलीस ऑफिसर आनी कोण त्या टायप जर ड्युटी घालून गेल्यार म्हाका दिसता ते 17-18 दीस जातले एज पर ड्युटी जर घालून गेले जाल्यार। आमी 6 दीस म्हणना, आमी हे सॅक्रिफायस केले 18 दीस, कित्याक 24 तास आमी हांगा आसतले। अशें ना की बाबा आमी घरा गेले परतून येयले, सगळे भुरगे आमचे हांगा 24 वरां आसतले। ते कॅल्क्युलेशन खंय तरी करपाचें म्हणजे गोंयचे जनतेक। आनी CMान सांगल्या प्रमाणे त्या हावजान बसून सांगला, सत्यमेव जयतेच्या हावजान बसून जे सांगला ते आमकां बेगींतल्या बेगीन भुरग्यांक दिवपाचें। हातूंतल्यान सगळे वाट पळयता। आमच्या घरा कडेन गेला आमकां म्हाका दिसता जातले 6-7 दीस। हे पयली 19 तारखेच्यान आमी स्टार्ट केलें मरे तें भोंवपाक बाकी सगळे। 19 तारखेच्यान जे भुरगे आमचे भोंवता अशें म्हणल्यार भाडें मारिनासतना हे आपले स्वताचे भाडें कशें समजून हांगच्यान काणकोण बाकी सगळ्या वाठारांनी म्हणून सावथ नॉर्थ सगळ्याक भोंवता, त्यांची खंय तरी काकूत करून बेगींतल्या बेगीन CMान हे आमी इतले दीस भोवले सफर केले तेचं फळ बेगीनातल्या बेगीन आमकां हे दिवपाचें अशें हांव CMा कडेन आशा मागता आनी CM करतलो।